प्रवीण भट बायोडायवर्सिटी पैंगीण पंचायतीचे हांव मेंबर म्हणून काम पळयता। तुम्ही जाणाच की आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो। कारण प्लेटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्याक आमी उदक खंयचे पिवप हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता। कारण जे पावसाचे पळय जे उदक येता ते जर डोंगर आमी काबार केले प्लेटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय। कारण आज जे पळय उदक थंय साचता तेंच उदक सकयल आमकां मेळटा आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताजो सुटावो जाता। तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागतात तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना। हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्यात पैंगीण पंचायतीन ग्रामसभेक आनी हो आमी केन्नाच जावपाक दिवपाना। तेन्ना जर तुमी म्हणटात की डेव्हलपमेंट जातलो गांवांत किंवा तुमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले अशी जर सांगून जर आमकां जर एक भ्रमान तुमी दवरतात जाल्यार हांव अशें म्हणन की ओदोळ मनोज बाईन सांगलें तशें की श्रीस्थळ जे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसात ताजेच खंय तरी तुमी सारको रिकन्स्ट्रक्शन म्हणा किंवा तांकां उदकाची पुरवण लायटीची पुरवण दिवन जर तुमी जर ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जर सारकी जाग्यार हाडली जाल्यार थंय कितलेशा जाणांक रोजगार मेळपाक शकता। तेन्ना रोजगाराच्या नांवार किंवा डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खंयच्याच भुरग्यांक खंयच भ्रमान दवरून हो प्रोजेक्ट किंवा थंय प्लेटो काबार करपाचें कोणेंय चिंतचें न्ही। आनी सगळ्या गांवकारांचें हें मागणें की हो प्लेटो आयज आमी भोगतात आयज जे पळय बायोडायवर्सिटी फ्लोरा फॉना जे आमी भोगतात जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून जे कितें आमी पळय खाता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें की आसा पळय तातूंतल्यान त्या रिसोर्सींतल्यान आमी जगप आसा त्या रिसोर्सीस सगळे काबार करून बसप न्ही हें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमकां सांगना। तेन्ना हांव जाल्यार अशें म्हणन की आमी आज जें भोगलां तें फुडल्या पिळगेक आमी भोगपाक दिवपाक जाय फुडल्या जनरेशनाक आमी भोगपाक दिवपाक जाय आनी त्या वाटचालीन आमचें काम सुरू आसा। तेन्ना म्हजी इतलेंच मागणें प्रत्येका कडेन की प्लेटो नश्ट जावपाक दिवपाक जायना। कोण ब्रोकर आहा तो खबर ना आमकां कित्याक लोलये कोमुनी जात गोंयांत कितले कोमुनी जात हे प्रपोजल सगळ्या कोमुनीचे वचपाक जाय। जे हांगा येयला पळय ते सगळ्या गोंया आख्खी गोंयांत लायट 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागी तुमी आख्खी गोंयांत लायट तो आमी लोलयांक कित्याक सो हेजे कोण ते थोडे मनीस आसा ते आमकां खबर ना कोण आसा खबर आहा आमकां मातशें तरी आसा पूण आमी तेजे फुडें पळयतले लोकां मदीं प्रपोजल कोणा येयल्या कोमुनिदादी येयल्या का पंचायती येयल्या प्रपोजल ना पंचायती इन्वॉल्व पंचायत ना पंचायत फॉर दोज प्रोजेक्ट्स दे हॅव टू पुट प्रपोजल टू पंचायत। हय तुमी म्हणटा ते बरोबर गांवांत आमचे विलेज पंचायती प्रत्येक पंचायतीक VDC म्हणून आसता विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी तेमी डिसायड करपाक आसता गांवांत खंयचो प्रोजेक्ट येतलो प्रोजेक्ट ना तो विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग जाली ना हांव असो मेंबर आसा आमचे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा तो तितून ऑलरेडी आसा मेंबर। सो हे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक जावं आमी पंचायतीक कांयच घेना आसतना बायपास करून कोणाची थ्रू तरी कोण सांगता म्हणून तो हे अशें करून सगळे लार्ज स्केल सो ऑलमोस्ट तुमी पळयलें आतां 30-35 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमचो लोलयांचो एक बरो वचपाचो आहा आनी तेजे खातीर आमी लोकां मदीं अवेरनेस करतले आनी आमी वी वील फायट टिल द एंड। Now you are united, you are coming under one banner. हय हितून पॉलिटिकल कांय ना 2016 बी तशें जालें 2016 जेन्ना आमी IIT कंपोज केल्लो तेन्ना खंयचीच पॉलिटिकल थंय बॅनर नाशिल्लो आनी आयज हांव ह्या मातशे वयल्यान ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत आपल्याक सांगता आयज हांगा सगळे यूथ आहात काणकोणचे आमचे लोलये पैंगीणचे यूथ आमचे फाटल्यान खूब जाण आसात आमकां प्लस सपोर्ट करपी आमकां सगळे फिडींग दिवपी ते लोक आसात। सो तुमी पळय तुमी काणकोणच्या लोकांक सांगता काणकोणचे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा जे लिडर आसा तांकां सांगता तुमी पळयात तुमी हेजे फुडें कोणाक सपोर्ट करपाचो जावं कितें तुमी गांव सांबाळटले काय तुमी अशें करून डिस्ट्रक्शनाक वतले तें पळोवपाचें कित्याक आयज प्रत्येक जो तरणाटो आसा ताका दिसता कित्याक आयज तुमी वायनाड केरला सारकें कितें जालें तें पळयलां किंवां नॉर्थ इस्ट आतां इतल्यो सारके लिस्ट हाडला हांवें इतले लँडस्लायड जाता सगळें डिस्ट्रक्शन आख्खें चालू आसा ग्लोबल वॉर्मिंग आसा सी लेवल पयर ताजें उदाहरण तुमी पळयलां खबर आसता तुमकां की पोळ्यांत उदक वयल्यान हें जाल्लें सी लेवल रायज जाल्लें। सो हें सगळें जाता आसतना आमी हे प्लेटो सांबाळपाचें हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी तें लोकां पर्यंत पावयतलें। चेअरमॅन आसा म्हजें नांव दत्तप्रसाद प्रभू गांवकार। म्हणटकच अशें जाता की जेन्ना हो पावस पडपाक लागता तेन्नाच ह्यो मिटींग जावपाक लागतात किंवा हे प्रोजेक्ट्स येवपाक लागतात। जशी जशी पळय सादारण मार्च म्हयने लागता आनी उदकाची चणचण भागपाक लागता लोक बोवाळ मारपाक लागतात उदक ना म्हणून
तेन्ना हे सगळे लोक थंड उरतात. एक प्रत्येक वर्सा आमकां तरी आमी एक 8-9 वर्सां जाले हे पळयतात. हे प्रत्येक वर्साक अशेंच कितें तरी जाता. म्हळ्यार आमगेलो जो गांव आसा तो एक सिस्टम आहा. त्या सिस्टमीक म्हळ्यार वयर पठार आसा. पठार ग्रेझिंग किंवा रानटी जनावरां, मेडिसिनल प्लांट्स, बायोडायवर्सिटी, इको सेन्सिटिव्ह एरिया सगळी हाजे अंडर येता. मागीर स्लोपिंग पार्ट आसता ताजेर काजू किंवा लोक सगळे कितें कितें उत्पन्न घेतात. ताजे सकयल घर आसात आनी थंयच्यान मागीर न्हंय स्टार्ट जाता आनी न्हंयच्या सायडीच्यान शेत आसात आनी न्हंय रोखडी वचून दर्या मेळटा. म्हणजे ही सिस्टम अशी आसता की जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तें उदक सगळें त्या प्लेटून भितर शिरपता आनी तें उदक न्हंयच्यातल्यान सकयल येता म्हण हें खारी उदक वयर चडना. ज्या दिसाक अशें जातलें की हांगा खूब हे प्रोजेक्ट्स येतले आनी खूब लोक येवन ह्या पठारार रावपाक लागतले, ते उदकाची चणचण पळोवन बोरवेल मारतले आनी ती बोरवेल आसा ती आमची जी बांयची उदक आसा म्हणल्यार एक 10 मिटर सकयल किंवा 15 मिटर सकयल ताच्या पेक्षा सकयल उरता. आनी तेन्ना आमची बांयची उदक हाजे पयलीं थोडी प्रोजेक्ट्सां खातीर तशें जाल्लें आसा. म्हणटकच हे आमकां अनुभव आसा. आनी उदकाचो प्रॉब्लेमा खातीर आमकां तितली उदक आतां आमकां माश्यां येता जाल्यार सापोली डॅमा वयल्यान येता. तें बी जेन्ना मार्च म्हयने किंवा एप्रील मे लागता तेन्ना 2 दिसांनी 3 दिसांनी येता, 1 तासभर येता. तें सारकें बारीक उदक येवप. ताचे खातीर लोक मॅक्झिमम लोक मिनरल वॉटर हाजें डिस्टिल्ड वॉटर हाजें दुकानार जें उदक मेळटा 20 लिटराच्यो त्यो व्हरून आपल्यालो संवसार चलतात. कोणाक गाडी धुवपा आसा, घर धुवपा किंवा आनी कित्याक आसा तस जाल्यार एक टँक 1,500 रुपया किंवा 2,000 रुपयांची तरी 1,000 लिटराची ते विकती घेवन आपल्याले घर चलयतात. मीन उदकाचो हो आमगेलो थंय सगळ्यांच्या व्हडलो प्रॉब्लेम. आनी जेन्ना हे पठाराचेर जेन्ना हे अशे करून प्रोजेक्ट्स येतले तेन्ना ती आमगेली एक सर्कल आसा इकोसिस्टम किंवा हाजी ताजी ती सिस्टम सगळी वाट लागतली. म्हणटकच आमी गांवचे लोक ह्या हाका सगळे जाण विरोध करता. म्हणल्यार कशें आसा की कोमुंदाद कोड एक्टा प्रमाणे फक्त त्या हाजेर गांवच्या लोकांक कोणाकय एक चुकून घर बांदपाची गरज आसा म्हणल्यार सामकी सकयल ताका जागा ना तस जाल्यार घर बांदपाक मेळटा. एखाद्या वेळाक ताका एग्रीकल्चर करपाक जाय तस जाल्यार तो एग्रीकल्चरा खातीर जमीन घेवपाक शकता. आनी लीज एग्रीमेंट म्हण ताणी हें केला. एक्चुअल कोमुंदाद कोड एक्टा प्रमाणे लीज एग्रीमेंट, लीज हें नांव तातूंत ना. तातूंत एक अफ्रामेंत ना जाल्यार आनीक तरी वर्ड आसा. अफ्रामेंत म्हणटा तो लंग हाचे खातीर आनी तोय बी एग्रीकल्चर पर्पजा खातीरच. असले खंयच्याय प्रोजेक्ट किंवा हाचे खातीर न्ही. आनीक तो दुसरो एक आसा तो शॉर्ट 18 वर्सां हाचे खातीर. पूण हे सगळे एग्रीकल्चर पर्पज किंवा असल्याचे. आनी जेन्ना तो एग्रीमेंट सोंपता तेन्ना त्या पार्टीन ती जमीन पयलीं जशी आशिल्ली त्या सिच्युएशनाक दिवपाक जाय रिटर्न. म्हणटकच जर हाजे प्रोजेक्ट्स किंवा हे आयले तस जाल्यार प्रोजेक्ट्स येतकच ते कितें करतले की थंय वास्ट कॉन्क्रिटीकरण आनी रोड्स आनी कितें कितें येतली ताजेर. पूण ओके तो प्रोजेक्ट फाल्यां चलना जालो. चलना जाल्यार ती जमीन आमकां आशी तशी परती मेळपाची ना. त्या प्लॅटीची टोटल वाट लागतली. म्हळ्यार धरा तुमी आतां काणकोण इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. एक 30 वर्सां पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेट घाल्ली. स्टार्टिंगेक सगळे 100% सगळे फॅक्टरीज आनी त्यो चलताल्यो. खुबशे लोक हजारभर लोक तरी सांजचे आमी पळयताले की बसीक उबे रावताले. सगळे जाणां रोजगार मेळटालो. पूण आज स्थिती अशी आसा की त्या फॅक्टरीक उदक आनीक लायट सारकी मेळना. दिसाक ना म्हळ्यार 10 ते 15 फावट तरी लायट वता. मीन एक फॅक्टरीक जर 50 जाण कामगार आसात आनी थंयसर दिसाक 8 तासां पैकी जर 1.5 तास 2-2 तास लायट वचपाक लागली तसा तें प्रोजेक्ट चलतलें कशें. ताचे खातीर ती अक्षरशा ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती एक म्हाका दिसता एक 5% बी थंय कितें फॅक्टरी चालू आसा दिसता. सगळी तशा तशी हें पडिल्ली आसा. प्लस अशेंय बी जाल्लें आसा की फ्लॉरिकल्चर थंय जाल्लो. फ्लॉरिकल्चरा खातीर फ्लॉरिकल्चर 2-3 वर्सां चल्लो तोय बंद पडलो. खुबश्यो काजू बियांची फॅक्टरी आशिल्ल्यो. आज एकूय काजू बियांची फॅक्टरी चलना. आनी हे वयल्यान नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स हाडटा हांगा. आनी त्या प्रोजेक्ट्सा वयल्यान पळोवपाक जाल्यार आमकां दिसता की काय म्हणल्यार आतां जी आमगे आमदाराली हय मल्लिकार्जून हे हय ती घालपाक सोदता. तातूंत पळयत जाल्यार तांगेली लास्ट जनरल बॉडी मिटींग 2018 जाल्ली. ताजे नंतर ताजी जनरल बॉडी मिटींग एकूय जाली ना. आनी तांगे शेअर कॅपिटल मिनिमम मॅक्झिमम 1 लाख रुपया आसा. 1 लाख रुपया आसा. आनी तो मनीस कशें करून 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मागता. आज 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो व्हॅल्यू कितले आसा हे समजुपा सारकें आसा. मेन हे सगळे पळोवपाक वचत जाल्यार ह्या सगळी प्रोजेक्ट्स आसा ते टोटल इलिगल आसा. आनी गांवच्या लोकांलो हाका टोटल म्हणजे टोटल अपोज आसा. आनी आमी लास्ट मिनीट पर्यंत ह्या हाका अपोज करतले किंवा हे प्रोजेक्ट्स किंवा हे रोड किंवा कितें आसा ही असली डेव्हलपमेंट आमी थंय येवपाक दिवपाना. हे आमकां प्लॅटू राखपाचे आसात. कशें करून जशें जाणटेल्यांनी हजारो वर्सां हे प्लॅटू आमचे खातीर राखून दवरल्यात तशेंच आमकां मुखाल्ली जनरेशना खातीर हे प्लॅटू राखून दवरपाचे आसात.
way they are going to attack, they are coming to attack this land, it is like, from different angles. So एक थारना जाल्यार दुसरे हेजेर वयताय, ते थारना जाल्यार तिसरे हेजेर वयताय. So by giving some reasons, at last they want to clear this land, because most of the people who are trying to sell this land, they are in the cities. So they are going to the village just to do these deals, right? Tomorrow also on 6th they have got a meeting to decide. Before usually it used to be like just one small project, something is to come on the gazette. But now it is coming, the big list is coming just at one time. So that shows that they just want to finish this land, whatever the common land is there in Lolien, and so that they can happily stay in the cities. But the villagers will not let it happen, and we will fight it. तुमचं दिसता हे आता दिसता Political- और जे गव्हर्नमेंटान तुमचे जे बिलवड आमदार आसा मंत्री आसा तांकां हेच्या बद्दल काय माहिती ना अशें दिसता तुमकां जेन्ना आमदार तर तितून इन्वॉल्व आहा अशें दिसून येता की तूं म्हाका हें दी, हांव तुमकां हें सेल करपाक हेल्प करता, अशें आमकां दिसून येता. आनी तेच मिनींग तसो आसतलो. अदरवायज बीन अ ट्रायबल मेंबर, आमगेलो लोकल MLA, ताणें गांवची लोकांक, विलेजर्सांक तांणी घोट करपाक जाय आसलें की तुमी तुमची जमीन कशी सांबाळपी, जमनी व्हॅल्यू कितलो तेका चड खबर आसपाक जाय आसली. आनी तोच तर येवन अशें करून ते आपल्या 10,000 एरिया मागता, आनी तेंय बाद आनी तेगे जमीन आसतना, तेगे ओन जमीन आहा, तुका तर कितें असली तर इंडस्ट्री घालपाक जाय. फर्स्ट यू डू इट इन योर ओन लँड, शो द पीपल दॅट यू हॅव द कॅपेबिलिटी टू डू दिस. You cannot do banana plantation on this rock, barren land, on the rocky land. Can you do that? And do you need 10,000 square meter to do the turmeric process? So that shows that their intentions are not good. No, but when you are certain that these people or the people elected representatives who are in power, they are behind these things, जाल्यार तुम्ही इतले माइंड स्टँड घेऊन कित्याक रावतात? हेच्या फुडें स्टेप तुम्ही कितें आंदोलन करतले? Will you be coming down on the street, or will you be taking any legal remedy for that? We will take all the possible steps. We will take all the possible steps. But we have already written एक मिनिट जेन्ना आमचे रेजोल्युशन आमगेले जेन्ना घेतिले ते ऑलरेडी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती चॅलेंज आसा. तुम्ही बायंड त्याका बायंड करून तुम्ही ते कितें करू शकता काय कितें हेंय पयलीं कॉमर्सांनी विचार करपाक जाय. कित्याक जेन्ना खंयचें डिसिजन पेंडींग आसता अजून पर्यंत तें कोर्टाक चालवता जाल्यार तेजे मागीर कोर्ट तुमी तेका हें करता, डिनाय करता असो तेजो मिनींग जाता. मागीर हें डिनाय करून तुमी करूं शकता कितें होय पयलो प्रश्न जाता. म्हळ्यार गव्हर्नमेंट कितें करता की आपल्याच्या पावराचेर तूं कित्याक तशें जावं येना. म्हळ्यार मॅटर सर्जिटी आतां ऑलरेडी मागीर तेजे खातीर आमी आनी हेजे फुडें हें तर आनी करता जाल्यार आमकां हायकोर्ट नी सुप्रीम कोर्टाक वचूं पडल्यार आमी वयतले. मागीर म्हाजी सरपंच लोलये पंचायत, हांव जवळ जवळ 10 वर्सां ह्या पंचायतीक आमी येयले हें केल्लें आसा. हांव एक लास्ट IIT टायमार जे गोश्टी जाल्ल्यो आनी थोडी गोश्टी हांव एक थोडक्यात तुमकां सांगता. हांवें ज्या लास्ट IIT टायमार सांगिल्लें की लोलये टू पोळें ह्या एरियेक जवळ जवळ आमगेली बीच जी एरिया आसा म्हळ्यार जी कोस्टल एरिया ती ऑलमोस्ट घेतिल्ली आहा. म्हळ्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. वाटोऱ्या जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, मागीर शेंद्र्याक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, कुपां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, ताणची 13 लाख ही ऑलमोस्ट आमगेली प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेतिल्ली आहा, विकला ऑलमोस्ट. मागीर आमी आतां फकत आमी कितें करता हो रिजर्व आमचे खातीर हो प्लेटू आमी टोटल जो कितलो थोडोसो आमचे खातीर राखीव आहा तो आमी हो एक आमी आमचे खातीर दवरपाक सोदतात. तेतूंत तुमगे रेल्वे येतले, डबल ट्रॅकिंग येतले, प्लस तुगेले 6 लेन हायवे येतले. मागीर हें सगळें करपाक जाय जाल्यार आमकां थंय गांवच्या लोकां खातीर कांय उरपाना. म्हणल्यार आमगेले जेन्ना 2016 ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी एनमसली ऑल ओव्हर तुगेले सगळे लोकांनी म्हणजे तेंगे फक्त कोमुलाची एक 50-100 लोक हाडटा आनी ते ऑफर करतात. ऑलमोस्ट 90% लोक तेका ऑफर करून आमी एक थोडी रेजोल्युशन घेतली आनी ती रेजोल्युशन आयज पर्यंत आसा. अजून पर्यंत तेजी आमची चालू आसा. म्हळ्यार अजून पर्यंत तेमी चॅलेंज केल्ली की अजून पर्यंत तेंकां बायंडेड जाल्ना. म्हळ्यार अजून पर्यंत ते आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती झगडटात. मागीर इतले आसतना ते लोकांक बायपास करून हे थोडे प्रोजेक्ट हाडून हाडटा. मागीर तेजेर हो एक गांवच्या लोकां मागीर अपील आहा सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर की हेजेर लोकांनी विचार करचो
आनीक आयज आमी कित्याक जस्ट आमी कित्याक ह्यो ज्यो पळय तेंची कितें हें येयला ते पेपर सगळे लोक वाचत आनी हे सगळे लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळना. पण आमी आतां हें सगळें आमी हें करतले आनी हेचे फुडें आमी तेजेर सगळे लोकां खातीर एक जागृताय घेवन वचपाचें ह्या दृश्टीन आमी आयज एक प्रेस घेतला आनी हे सगळी आमी थ्रू गव्हर्नराक बी सांगूंक सोदतात की ह्या गोश्टीचेर समजा तुमी खंयच्याय एक जर तुमी एक हे सगळी हें जावन प्रपोजल जावन आनी तुमकां समजा एक प्रेशरीन तुमकां हें करचें पडलें जाल्यार गव्हर्नरान तेजेर विचार करपाक जाय. फाल्यां कारण एक मनशां बायंडेड जालो तो ऑल ओव्हर गोवा विकपाचो तयारेन उरतलो. हें ह्या गव्हर्नमेंटाचें एक हें आसा, धोरण आसा. ह्या गव्हर्नमेंटाच्या धोरणाचेर गव्हर्नरान विचार करपाक जाय. आमी सीएमाक बी रिक्वेस्ट करपाक सोदतात की ह्या थोड्याशा लोकां खातीर तुमी गांव विकपाचें तुमी प्रयत्न करनाकात. हे थोडेशे मातशे तुमी विचार करून आमचे खातीर विचार करून पुराय गांव राखपाचो तुमी प्रयत्न करात. म्हण ही एक स्पेशल मेसेज आमच्या गव्हर्नराक, आमचे सीएमाक, चीफ मिनिस्टर आमगेलो प्रमोद सावंत, प्लस आमगेले आमगे सॉफ्ट कॉर्नर म्हणटा. अजून पर्यंत आमी एमएलएचेर आमगेले हे करना. सॉफ्ट कॉर्नर आमी एक एमएलए रिक्वेस्ट करतले थ्रू आमगेले एक लेटरा थ्रू की तुवें हेतूंतल्यान भायर सरचें. फाल्यां सकाळ अशें जावपाक जायना की आमी फुडें सरले तुजेर एज अ एक तो म्हागे टिचर तेजे खातीर हांव तेका सांगता फाल्यां आमी तुजेर कितें एलिगेशन केलें आनी आमी कितें तुजेर वायट मागीर तेजेर आनी कांय बायंडेड उरपा ना. म्हण तेजे खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करता त्या प्रेस माध्यमांतून हें लेटर ताका ऑलरेडी सबमीट केल्लें आहा. तेणी हेजेर विचार करून त्या हितूंतल्यान भायर सरचें हें एक आमगे रिक्वेस्ट आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा, हेमी थोडेशे आमचे गांवच्या लोकांक बी तेणी थोडे इनवॉल्व केल्ले आहा. म्हणल्यार खंयच्या एक प्रोजेक्टा खातीर त्या लोकां कडच्यान आमी ते कितें आहा तेंगेले कशें आसा तेमी आमच्या कोमोदाच्या मनशांक बी आमी वळखतात. तेंगेले सुक्या प्रभू हो लागपाचें तेमी ते हें करतात. मागीर तें बी थोडे तेमी त्या लोकांक जे कोण बायंडेड गेला पळय न्ही तांकां आमी सांगतले. पूण कितें आहा ह्यो थोडी गोश्टी तेमी ते मास्टर मायंड करतात आनी त्या कोमोदाची कोण कसो मनीस आसा तें आमकां सगळें खबर आसा. मागीर ह्यो थोडी गोश्टी आमी हें करता. आनी हांव लास्ट एक सांगूंक सोदतां की हो जो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय ते म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले मोठे प्रोजेक्ट करतले. हांव एक त्या प्रेस माध्यमांत इतलें सांगूंक सोदतां आमगेले हांव ज्या टायमार खंयचे प्रोजेक्ट येवं आमी लोकां कडेन उलयतात आमकां कळटा की लोकां आमगेल्या लोलये पंचायतीन 3 पेट्रोल पंप आहा. आमच्या गांवचो एकच मनीस त्या पेट्रोल पंपाक कामाक ना. लोकांलें इंटेन्शन आहा आमच्या भुरग्यालें स्पेशली ते गव्हर्मेंट जॉब जाय. ओन्ली गव्हर्मेंट जॉबा खातीर ते हें करता. बाकी आतां तेंकी आश दिन दवरला म्हळ्यार तुमकां जॉब मेळटलो तुमी उलयनाकात अशी ही पद्दत आमकां चल्ला. ही मातशी ह्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन पावोवंक सोदतां आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावोवंक सोदतां की आमगेलो गांव आमी फकत झगडटात. आमकां हो जागो आसा पळय तो राखीव दवरपा खातीर. जो प्रोजेक्ट तेजे आमचें कांय मॅटर ना. पण आमची लोकां खातीर हो जागो सस्टेन उरचो म्हळ्यार इन फ्युचर जनरेशन आमी जागो आसा तो एक्सटेंड करूंक शकनात. जागो तितलोच उरतलो पूण आमची फॅमिली आसा पळय ती एक्सटेंड जावंक वयतली. तेजे फुडें आमी कितें करतले हेजो आमी पयलीं विचार करून हें आमी इन फ्युचर जनरेशन आनी हो आमी सगळी हें करतात. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगेलो एक म्हाजो मनांतलो मेसेज आनी गांवच्या लोकांचो एक मेसेज दिवंक सोदता. आमचो जो गांव आसा पळय न्ही आमी जगान नकाशाचें विलेज ही कशी उरची ही सगळ्या ऑल ओव्हर वर्ल्डान हेजें हें घेवचें म्हळ्यार एग्जाम्पल घेवचें. ह्या तरेन आमचो गांव राखून दवरपाक सोदता. कित्याक तुमी पळयता नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट काबार जाल्लो आसा. सावथ गोवा जस्ट उरला थोडो आतां हे सगळें थंय काबार जालें म्हण आमी येवंक सोदतात. मागीर हेजे खातीर आमी हो राखीव दवरूंक सोदता आनी एक मेसेज दिवंक शकता गव्हर्मेंटाक आनी ह्या वर्ल्ड मॅपाचेर गोंय जशी वर्ल्ड मॅपाचेर आहा तशें लोलये पंचायत ही एक सिटी आनी फाल्यां स्कुलान पिकनीक काडटले हें काडटले तेन्ना विलेज कशी उरता ही दाखोवन तांकां थंय येवंक पडपा जाय. हो आमची मेसेज आमी सगळी गोंयकाराक आनी सगळ्या इंडियेक दिवंक सोदतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.